बेगीन दिवपाचो प्रयत्न आमचो सगळो आसा. जवळ 5 टर्माच्या हातूंतल्यान आमी जो तुमचे कडेन रिपोर्ट दिल्लो तातूंतल्यान आमचे 1200 पेक्षा जास्त आनी आता जे एक प्रोजेक्ट जाता हो फाटलो जो प्रोजेक्ट नवीन एजियन प्रोजेक्ट घातिल्ले आसात आनी म्हणून जवळ एक टर्माक एक 200 एवरेजली 200 प्रोजेक्ट ताचे पेक्षा जास्त प्रोजेक्ट हे आमचे जाल्ले आसात. येणाऱ्या काळात हे प्रोजेक्ट फुडें वतले. म्हाका सगळ्यांचे आभार मानून दिसता की गांव विकसीत जालो की आमचो राज्य विकसीत जालें. राज्य विकसीत जालें की देश विकसीत जालो ही सादें इक्वेशन आसा. आनी त्या माध्यमांतून जे लोकांक जनतेक जे कितें अडचणी आसात गांवांत त्यो अडचणी त्या प्रपोजलाच्या माध्यमांतून आमचे कडेन हाडटात आनी आमी तो खासदार निधीतून संपूर्ण निधी व्यवस्थीतपणे दिवपाचें काम केल्लें आसा. हांव आजच्या ह्या प्रसंगी सगळ्या पंचायतीचे म्युनिसिपालिटीचे आमच्या आमदाराचे सरकाराचे आभार व्यक्त करता. कलेक्टर ऑफिसाचे कलेक्टराचे आभार व्यक्त करता की ताणें वेळोवेळी आमकां मदत दिवन हे प्रोजेक्ट पूर्ण करपाक आमकां मदत केली आणि त्याबद्दल मनापासून देव बरें करूं म्हणटा. येणाऱ्या काळात जे जे प्रोजेक्ट आमचे येतले ते बेगिना बेगीन इम्प्लिमेंट करून जनतेपर्यंत त्या पैशाचो उपयोग वेळ न काडटा बेगिना बेगीन तो प्रोजेक्ट जर कंप्लीट जालो जाल्यार लोकांचे एका आनी लेबर दिसता तांकां तो फायदो जाता जनतेक त्या गांवचो. प्रत्येक पंचायतीक आमचे गार्बेज व्हॅन पावोवपाचें काम तेणी मागून किंवा न म्हाका प्रत्येक कडेन गार्बेज आसता आनी गार्बेजी भाड्यान ते पंचायती गरीब आसतात तांकां जमना. त्यामुळे प्रत्येक पंचायतीक गार्बेज व्हॅन दिवपाचें आमचे गोंयचे सगळे पंचायती गोंयचे सगळे पंचायती म्हणजे म्हज्या हांव म्हणूं शकता म्हाजें नॉर्थ गोवा म्हणून साऊथ गोवाच्या एमपीन ठरोवंक जाय. आज तांच्या मार्फत MP-LAD मार्फत आमकां म्हणजे पंचायत पर्याची भिरोंडा पंचायतीक आज एक हर्स व्हॅन मेळिल्ली आसा. ती खूब तेंपाची आमची मागणी आशिल्ली. ताजे बरोबर हांगा ह्या कार्यक्रमाक आमचे नॉर्थ गोवाचे कलेक्टरी आसा, म्हजे पंचायतीचे सरपंच उदय आसा आनी म्हजे दुसरे पंच मेंबर्सूय आसा आनी खूब आमी आभारी आसा की सरा खातीर आमकां ही हर्स व्हॅन मेळिल्ली आसा. ताजे बरोबर जी खुबशीं कामां इतल्या वर्सां तांचे मार्फत MP-LAD फंड्सा मार्फत कम्युनिटी हॉल जावनी असे खूब प्रोजेक्ट्स वेगळ्या पंचायतीन तांणी केल्ले आसा इतल्या वर्सां. आनी म्हाका खात्री आसा की आतांय बी आमी जे नवे प्रोजेक्ट्स तांचे कडेन पावयल्या ते आतांच म्हणटाले त्या भशेन बाकीचे पंचायती खातीर हर्स व्हॅन म्हणा ॲम्ब्युलन्सी म्हणा की गार्बेज व्हॅन्स तेय बी जे कितें मागणी आसा आमच्या पंचायतीची कम्युनिटी हॉला बद्दल म्हणात जाल्यार देवळाचें कितें सुंदरीकरण आसता ते बी कितलेशे आमी प्रपोजल्स घाल्ली आसा. थोडी तांणी प्रपोजल्स पास जाल्ली आसा, थोडी ऑन द वे आसा. पूण म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 5 वर्सांक ती डेफिनेटली इतले वर्सां जशी आमकां तांचो पाठिंबो मेळ्ळा हाजे फुडल्या 5 वर्सांक डेफिनेटली मेळटलो.